जुआंवाचें शुभ वर्तमान. थंय 2 दीस रावल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या गांवघरा मान मेलो ना अशी जेजूनच गोवायकी दिल्ली. गालिल्यांतलो लोक उत्सवाक गेलो. जेरुसलेमांत उत्सवाच्या समयार जेजून केल्लें तें सगळें ताणें देखलें. देखून तो गालिल्यांत आयलो तेन्ना तांणी ताका बरो येवकार दिवन घेतलो. म्हणटच ताणें उदकाचो सोरो केल्लो ते गालिल्याच्या काना गांवांत आनीक एक पावट तो आयलो आनी कफरनाहूम एका राज अधिकाऱ्याचो पूत पिडेंत आसलो. जेजू जुद्याक थावन गालिल्यांत पावला म्हूण आयकून तो ताका मेलूंक गेलो. मरणाचे तोणीर पावलोल्या आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. जेजून ताका म्हणलें, खुना आनी विस्मितां देखल्या शिवाय तुमी बावाट दवरपाक नात. राज अधिकाऱ्यान ताका म्हणलें, सायबा, म्हजो भुरगो मरचे आदीं ये. जेजून ताका म्हणलें, वच तूं, तुजो पूत जिवो आसा. जेजूच्या उतराचेर बावाट दवरून तो मनीस आपले वाटेक लागलो. तो वाटेर आसतनाच ताचे चाकर ताका मेलूंक आयले आनी ताचो पूत जिवो आसा म्हूण तांणी ताका सांगलें. देखून खंयच्याय वखदार ताका बरें दिसलें काय म्हूण ताणें तांकां विचारलें. तांणी ताका सांगलें, काल दोनपारच्या एका वराचेर ताचो जोर गेलो. ज्या वेळार जेजून आपणाक तुजो पूत जिवो आसा अशें म्हणलोलें त्याच वेळार हें घडलें म्हूण बापायक गमून आयलें. देखून ताणें आनी ताच्या आख्ख्या घोराब्यान जेजूचेर बावाट थेवलो. जुद्यांतल्या गालिल्यांत परतून येतच ही जेजून केल्ली दुसरी खुणा. देवाचें उतर हें.